आयतार मेरेन कोरोना व्हायरस सुमार 150 देशांनी पावलो. दुयेंती 1,61,000 वयर, 6,000 वयर सोंपले. सुमार 80,000 उपचारा उपरांत क्लियर जावन डिस्चार्ज. भारतांत दुयेंतीचो आंकडो 107चेर पावलो. सोंपल्यांत दोग. सगळ्यांत चड महाराष्ट्रांत 32 केशी. केरळ, हरियाणा, यूपीतूय कोरोनाचो आंकडो वाडटा. झपाट्यान पातळपी ह्या दुयेंसाक आळाबंद हाडूंक दक्षिण आशियाई सार्क राष्ट्रांक एकठांय हाडूंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फुडाकार घेतला. आयतारा सांजे सार्क राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाली. I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 billion for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. Our foreign secretaries, through our embassies, can coordinate quickly to finalize the utilization of this fund. इतले मजगती कोरोनाचे बोवाळांत ह्युमन कॉन्टॅक्ट पयस दवरूंक येवकार दिवपाची भारतीय संस्कृतीची हायजिनीक नमस्ते पद्दत संवसारांतल्या कितल्याशाच देशांच्या फुडाऱ्यांक मानवल्या. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्पासावन प्रिन्स चार्ल्स, आयरिश प्रधानमंत्री लिओ वाराडकर, जर्मन चान्सलर अंजेला मर्कल, पुर्तुगेज प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्ट, फ्रान्स प्रेसिडेंट इमॅन्युएल मॅक्रॉन ते इस्रायलाचो प्रायम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मेरेन सगळ्यांक नरेंद्र मोदीचो नमस्तेच मानवला. शिगम्याचो निर्णय आयोजकांचेर सोडला म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक उजरायलो. कोरोना नेटान पातळटा आनी गोंय ठोस भुमिका घेना म्हूण आरोप. कोरोना व्हायरस तांचो स्टँड अजून कन्फ्युज्ड आसा. हांव नको एका वटेन ते म्हणटा शिगमो चालू दवरा, कमिटीचेर सोडटा. ते शिगम्यान मॅक्झिमम आतां काल पणजे तुमी पळयलां आसतलें. आनी शिगम्याक तर फॉरेनर लोक आसताच भितर, उमेदीन तकले बिकले बांदता आनी घुसता भितर. आतां तुमी प्रायवेट हॉटेलांनी हें बंद करा म्हणटा, आनी कितें बंद करा म्हणटा, आनी शिगमो कमिटीचेर सोडटा म्हणटा. कमिटीचेर सोडप म्हणजे कितें? शिगमो म्हणजे लोकांचें गॅदरींग न्ही तें. तरेतरेचे लोक येतात, कांय कोणाचो कंट्रोल ना, ट्युरिस्ट आसता, सगळे आसता. एकले आज संख्या वाडले. आज लेटेस्ट आतां हांव पळयतालो 107 जाल्या ऑल ओव्हर इंडिया. काल पर्यंत ती 86-87 आशिल्ली. महाराष्ट्रांत 31 जाल्या पॉझिटिव्ह. ते जर मल्टिप्लाय जावपाक लागत, आमी आतां सद्या स्टेज 2चेर आहा. स्टेज 3चेर वसत जाल्यार इट कॅन मल्टिप्लाय फास्टर. म्हणजे 107 आहा ते फाल्यां 500 जावल्यार सुद्दां व्हडली नविदाद धरपाची ना, कारण इट मल्टिप्लायज फास्टर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.